तर दनपारचे न्हय हॅक जाल्ले आसा आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो अशा तरेन स्टार्ट करता दनपारा असो आणि त्याच बरोबर तुम्ही चिंता आसतली की अशें कशें सुप्रियान व्हिडिओ स्टार्ट केलो एक्चुअली ड्रेसअप बीन विचित्र आहा म्हाजो तर एक्चुअली म्हाका आतां फ्रेश जावपाक जाय आनी मेन म्हटल्यार आयज आसा लक्ष्मी पुजन सो तेका लागून हांव सद्या आतां संजूगेर वयतले सो सगळ्यान पयलीं फ्रेश बीन जातले ड्रेसअप करतले आनी तेच्या मागीर संजूगेर वयतले आनी हांगसर आमचो स्पेशली एक न्यू फॅमिली मेंबर जो आसा न्हय तो येयल्लो आसा सो आवाज करता हांगसर तुमकां दाखयता पळयात तेच्या मागीर हांव फ्रेश जावपाक वयतलें फ्रेश जातलें आनी संजू बी येतलो आतां व्हरपाक म्हणटा तसो सो ऑलरेडी तुमकां हांवें सांगलेलें की लक्ष्मी पुजनाक थोडोसो प्लॅन आसा खंय तरी वचपाचें आसा खंय तरी वचपाचें म्हटल्यार संजूगेरच वचपाचें आसा सो आतां हांव वयतलें आनी गरमी इतली भयंकर जाता ना कडक अशें वत सुटलें सामकें सो तेका लागून लूज लूज अशें टी शर्ट घातला आनी मोस्टली हांव घरा कडेन अशी लूज लूज टी शर्टात घालता कारण गरमी एक तर म्हाका सोंसाना सहन जायना म्हणटा तशी तेका लागून आनी म्हाजो कम्फर्ट झोन आसा तो लूज लूज टी शर्ट म्हणटा तसो सो अशें आसा सो सगळ्यान पयलीं तुमकां टुटू दाखयता आमचो न्यू फॅमिली मेंबर टुटू हांगसर येयल्लो आसा सो नांव तेजें टुटू दवरला हांवें तर पळयात आवाज एकदां कसो पळयात तरी आवाज आयकता सामको हांव उलयता तें सो दाखयता तुमकां पळयात हांव पळयात आवाज आयकता पळयात टुटू सो तेजें नांव हांवें टुटू दवरला आणि जस्ट येयला तो आत्ता म्हणटा तसो आवाज कसो आयकता पळयात म्हाज्या आवाजाची न्हय ताका आतां इतली संवय जाल्ली आसा आयकता पळयात कसो कान दिवन सामको सो आतां मातसो रावतलो आनी परत आसलो तसो वयतलो आनी परत 3 सुमार बीन परत येतलो हो तेचो डेलीचो रुटीन म्हणटात तसो आनी इतलो आमचो फॅमिली मेंबर जाला ना की आतां ताका आमची संवय जाल्ली आसा न्हय रे टुटू टुटू आवाज आयकता पळयात टुटू टुटू ए टुटू रिस्पॉन्स दिता पळयात टुटू ए टुटू टुटू कितें खातलो तूं कितें खातलो जाय तुका सो आतां मातसो वगत रावतलो आनी वयतलो आतां तो परत 3 सुमार येतलो टुटू ए टुटू तेका नांव बी पाड जाल्लें आसा सामकें सो अशा तरेन आमचो टुटू आसा जो न्यू फॅमिली मेंबर आसा आनी आतां तेका नांव इतलें पाड जाला की तो रिस्पॉन्स सुद्दां दिता सो आतां वयतलो आनी मागीर परत 2-3 फावटी तर येवन वयतलो परत तर अशें आसा तर कांयच चला ऑलरेडी एक जाल्लें आसा आतां पळोवया जेवन वयता की जेवच्या पयलीं वयता तें बेगीन वचपाचें आसलें बट संजयाक मातशें काम येयलें तेका लागून तेका येवपाक लेट जालो तर आतां हांव सगळ्यान पयलीं रेडी जातलें आनी तेच्या मागीर वचपाक वयतलें आनी जशें की तुमकां हांवें सांगलेलें की एक म्हजी ऑर्डर सुद्दां येयल्ली आसा न्यू ड्रेस सो तुमकां आयच्या व्हिडिओन पळोवंक गावतलो भरपूर एक्सायटेड आसा तो ड्रेस घालपाक कारण म्हाका तसले ड्रेस खूब लायक सामके आनी तो इतलो म्हाका आवडलेलो की असले ड्रेस म्हाका आवडले न्हय की हांव सोमते घेता कारण मागीर ते आउट ऑफ स्टॉक रोखडे जाता तेका लागून सो तुमकांय बीन लायक जातलो मागीर ते ड्रेस घातल्या उपरांत न्हय लिंक सुद्दां दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवं शकता कारण सद्या ते ड्रेसाचेर ऑफर बरी आसा तेका लागून तर चला फ्रेश जावन येता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो चला सो गायज हांगसर न्हय फायनली म्हणटा तशें हांव फ्रेश बीन जालें आनी तेच बरोबर आतां फटाफट म्हणटा तशें रेडी जातलें कारण ऑलरेडी म्हणटा तसो संजय येयलो आनी म्हाजो ड्रेस जो आसा न्हय तो तुमकां मागीर फूल लूक दाखयता सो सगळ्यान पयलीं बेगीन अशें रेडी जाता आनी फाटल्यान म्हाज्यो टी व्ही चालू आसा कारण मम्मी हांगसर टी व्ही पळयता तेका लागून आनी तेच बरोबर घरा कडेन आसतना तर ज्वेलरी घालिना हांव बट आतां वयतना तरी खंय घालूंक जायना सो तेका लागून मातशें रेडी जाता आनी आयज लक्ष्मी पुजन सुद्दां आसा सो थोडे वर्ष हांव रेडी जालें आतां केस सेट करता थोडोसो मेकअप करता आनी तेच्या मागीर भायर सरता खंय भायर सरता दुपट्टा बिट्टा घेता आनी भायर सरता सो चला म्हाका इतलो लायक जालो हो ड्रेस आनी हांव तुमकां कितें सांगू पळयात एकदम बेस्ट असो आसा पळयात इतलो बेस्ट दिसता हांव की म्हाजे कडेन वर्ड्स ना कारण असले ड्रेस म्हाका खूब लायक खूब सो हॅपी तर चला गायज फटाफट म्हणटा तशें हांव प्रॉपर रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां ओके कारण घरा कडेन बेगीन वचूंक जाय घरा कडेन म्हणल्यार सेकेंड घरा कडेन म्हणल्यार
सो सेकंड घराकडे वचपाचो हेच वेगळो असता एक्साइटमेंट. आणि आमचे सद्या हांगसर आसा कोण तरी कोण कोण म्हटल्यार आमचे अशेंच म्हणू शकता फॅमिली मेंबर. सो ते सद्या जेवता ताका लागून आयदनांचो बीन आवाज येतलो तुमकां. तर चला फटाफट रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां. ओके. सो गायज फायनली म्हणटा तशें हांव रेडी जाल्लें आसा. अशे तरेन थोडो फारसो मेकअप बी करून घेतलो आनी तेच बरोबर जेवन सुद्दां घेतलें कारण टायमींग सांगपाक गेल्यार 2:30 जाल्ली आसा. सो हांगसरूच नाही आमकां म्हणटा तशें 2:30 जाली. सो म्हटलें जेवनूच या आतां. सो जेवली बीन आनी आतां वचपाक भायर सरतली. आनी हो पळयात अशे तरेन थोडो फारसो हांवें मेकअप केला, चड असो मेकअप करूंक ना. सो पळोवंक शकता तुमी. आनी भायर इतले कडक अशें वत सुटला ना, भयंकर म्हणटा तशें. सो ह्या वताचें आतां वचपाक जाय. तर गायज चला तर संजोगेर या, थोडे फारशे एन्जॉय करया, लक्ष्मी पूजन म्हणटा तशें अटेंड करया आनी तेच्या मागीर पळोवया पॉसिबल जाल्यार बेगीन जाल्यार हांव घरा येतलें. ऑर म्हणटात तशें रावपाचे चान्सीस कमी आसा. असो कांय प्लॅनिंग करूंक ना रावतलें म्हणून, बट वचून येतालें असो प्लॅनिंग आसा. तर चला गायज म्हणटा तशें वचून येवया आनी फूल लूक जो आसा न्हय तुमकां तो म्हाजो भायर वचून दाखयता मागीर, ड्रेस बीन कसो कितें आहा तो. ओके. सो चला तर आतां या संजूगेर आनी जाता तितलें कॅप्चर करतलें हांव, पॉसिबल जाता तितलें कॅप्चर करतलें. ओके. सो तर गायज जाली आमी भायर सरली आनी हे वत पळोवनच न्हय हें जाता सामकें. सो चला या म्हणटा तशें वत काय वचपाचें ना. सो संजय हांगसर आसा या मरे. सो तुमकां बॅकग्रावंडान कावळ्याचो आवाज आयकूंक येता आसतलो. सो चल हे पळयात कडक अशें वत आसा आनी स्काय पळयात काय बरो दिसता. बेस्ट सामको भरपूर बरो दिसता हो पळयात. आनी हांगसर आसा संजय. हाय. सो चला या. सो सद्या तेजो ड्रेसअप सिंपल आसा. सो कॅमेराच्या फुड्यान एक्चुली येयनासलो तो, मागीर येता म्हणटा. चला कावळे पयले कसले आड्डेता, खंयच्याय टायमार कावळे येता न्हू. या आमगेरूच येता काय खबर ते. आमी घालता म्हणून येता ते सुशेगाद. चला या. ना गाडी चेंज जाली न्हू. सो हांगसर एक्चुली न्हय संजयची गाडी चेंज जाली, म्हटल्यार भावाची गाडी घेवन येयला. सो सगळें सेटींग चेंज जालें न्हय. याद दवर की स्प्लेंडर म्हणून ती कितें एंटॉक न्हू. सो एंटॉकाची संवय जाल्ली न्हय ताका. तर चला या. आनी हांवूय खूब दिसांनी स्प्लेंडरीचेर बसतलें, खूब दिसांनी स्प्लेंडरीचेर बसतलें. चल या. सो चला. सो फायनली आमकां एक बरें अशें लोकेशन गावलें. सो हांगसर म्हटलें रावया आनी तुमकां मेन म्हटल्यार म्हाजो ड्रेस दाखोवया जो हांव एक्सायटेड आसा दाखोवपाक. आनी हांगचो लोकेशन हें इतलें बरें आहा, फूल ग्रिनरी म्हणटात तशें. आनी आतां तुमकां हांव म्हाजो ड्रेस दाखयतलें. खूबच एक्सायटेड आसा एक्चुली हांव दाखोवपाक. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता म्हाजो फूल ड्रेस आउटफीट जो आसा तो आयचो. सो लक्ष्मी पुजनाक हो आउटफीट हांवें केल्लो आसा, म्हटल्यार लूक केल्लो आसा तर हांगसर तें. आनी हो जो ड्रेस तुमी पळयता न्हय तो एक्चुली हांवें ऑनलायन घेतला. तर तुमकां फूल दाखयता कसो आसा तो. अशा तरेन आसा. आनी त्याच बरोबर तुमकां लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता, तुमी ऑर्डर करूं शकता. कारण पर्सनली म्हाका खूब लायक जालो हो पळय. फूल हेचेर वर्क केल्लो आसा, बरो दिसता सामको. आनी कलर सांगपाक गेल्यार क्रीम कलर कसो आसा. कॅमेराचेर खबर ना कलर कसो येता तो. खूब एक्सायटेड आसलें. आनी प्लस ना हें लोकेशन खूब बरें आसा पळयात. मुद्दाम पळया लोकेशन कितलें बरें आसा. फूल ग्रीनरी सगळें म्हणटा तशें. स्काय सुद्दां बरो दिसता हांगसर जाणा. आनी तेच बरोबर गडगड स्टार्ट जालो हांगसर बरें. कितें गडगड स्टार्ट जाल्लो आसा हांगसर. आतां मातसो आवाज येता गडगड चालू जाला. तर ड्रेस दाखोवपाकूच मुद्दाम तुमकां हांगसर आमी रावल्ली. थोडेशे फोटो क्लिक करतली आतां आनी घरा वयतली.
कारण आई बीन सगळी जाणां वेट करता आसतली अजून खंय पावली म्हणटली मारतले धरून गडगड चालू हा पळय चल काही चला आम्ही या घराकडे ओ ना एकार एक जोक करता सामके भयंकर जोक चालू असा हेजे त्याच्या भायर व्हडलो जोक जो जाला ना तो एक्चुली तेणी गाडी हाडल्या स्प्लेंडर आणि ताका संवय जाल्या एंटॉकाची सो गाडी चलयतना भरपूर कन्फ्युजन जाता ताका कारण तेजे सगळे चेंज आहा हे सगळे चेंज आहा कितें रे सो गाडयेचेर आमचे हांसून सामकें हें जालें कितें म्हणटा एंटॉक संवय जाल्या एंटॉकाची न्हू आनी हे पॅथ स्काय पॅथ गडगड चालू जालो सामको तर चला या आमी थोडेशे फोटो बीन क्लिक केले आनी संजय हांगसर गाडी स्टार्ट करता जी अजिबात संवय ना खूब दिसांनी स्प्लेंडर हातीन घेतले तेणी आनी हांवूय खूब दिसांनी बसला स्प्लेंडरीचेर पयली हीच गाडी आसली जे आमचे रिलेशन स्टार्ट जाल्ले तेन्ना ह्याच गाडयेर आमी फिरताली सगळे न्हू रे सो खंयूय ट्युशनाक वचपाचें म्हण क्लासीक वचपाचें म्हण हीच गाडी आसली कितें चल आतां या चला गायच या हेजे जोक आयज भरपूर चालू आसा ना आपूण चलना ती आपूण चलपाची ना ती चला या आतां आमी संजय हय सारको फोकस करून तर गायज आमी घरा कडेन पावली बी आनी तेच बरोबर घरा कडेन पावताच सद्या एक म्हटल्यार दाराक बीन लावपाक हार विकपाक बसलेली आसा सो हे पळय हांगसर सद्या काम चालू जाल्लें आसा आई बी बसल्या ही पळय हांगसर सो थंय संजय आसा सो दाराक बीन लावपाक जाय आतां ना सो तेका लागून हार बीन म्हटल्यार तोरण जें आसा तें गुंथप चालू आसा दाखयता तुमकां तर हे पळयात हांगसर एक तोरण तर चालू आसा सद्या करप दाराक आनी थंय लावपाक जाय हांगसर वयर सो अशे तरेन सो हांगसर लावपाक जाय एक हे पळयात वयर आनी प्लस त्या दाराक सो काम चालू आहा पळयात सो मिक्स घातले येल्लो आनी ऑरेंज सो आमी येयल्ली नाही तेन्ना आई बसलेली सो आमी म्हटलें जॉयन जाता गायज एक तोरण कंप्लीट जालें पळयात सो हांगसर न्हय आमकां आईन म्हणटा तशें तोरण जें आसा तें कंप्लीट करून दिल्लें प्लस संजयान तर हेल्प केली सो अशे तरेन तोरण जें आसा तें रेडी जाल्लें सो फ्रंट डोर आसा तेका म्हटलें ल्हान घेवया तर बरें दिसतालें सामकें इतलें बरें दिसतालें हांगा म्हटल्यार पानां बीन घालून एकदम परफेक्ट म्हणटा तशें येस हय जालें परफेक्ट सो दाराचें तोरण बीन कंप्लीट केलें ल्हान म्हणटा तशें आनी तेच्या उपरांत संजयाक म्हटलें चल आमी आनीकूय डॅकोर करया कारण ही जी रोजां आसात न्हय ती खुबशी अशी आसली म्हटल्यार चवथीक बीन स्पेशली यूज करतात संजू गेली सो म्हटलें ती कित्याक दवरल्या ती काड आमी ल्हान घेवया सो अशे तरेन म्हणटा तशें ही जी रोजां आसा ती सगळ्याक आमी ल्हान घेतली कारण म्हाकाय खबर आसलें की रोजां जी आसा ती भरपूर आसा बट संजय म्हणटालो की आसूं नाका लावया बट हांवें म्हटलें ना लावनूच घेवया कारण बरें दिसता आनी आसात न्हय स्पेशली कितें हाडूं नाका हाडलेली आसात तेज्या उपरांत मागीर संजय भायल्यान डॅकोर करतालो आनी हांगसर म्हटलें दाराक ही जी रोजां आसा ती हांव ल्हान घेता एकदम रियल कशी दिसतात सामकी तेज्या मागीर हांव ताका फोर्स करतालें तूं लाया सगळीं लाया तो तर म्हणटालो आसूं न्ही गो थोडीच ल्हान घेवया बट हांवें ताका इतलो फोर्स केलो आनी फायनली सगळीं रोजां जी आसा ती ल्हान कंप्लीट केली सो गायज हांगसर न्हय एक तोरण तर आमी कंप्लीट केलें आतां सेकंड तोरण जें आसा न्हय तें नयू करपाक बसता म्हटलें एक आईन कंप्लीट केलें एक आतां नयू करता आनी प्लस भायर न्हय आई आनी संजय जे आसा न्हय ती रोजां बीन लायता दाखयता तेच्या भायर गडगड पावस सद्या चालू आसा हांगसर तसो बरो दिसता ती हें आसली न्हू आनीक बरें दिसतलें तरी पळोवया सोदया आई कडेन आले तर हांगसर हे पळयात नयू हांगसर सेकंड तोरण करता पळोवंक शकता तुमी आनी त्याच बरोबर
संजयान बीन हे केलां हांगसर हे पळय दाखयता तुमकां सद्या हे करप काम चालू आसा दुसऱ्या दाराक लावपाक जाय तेका लागून भायर अशे तरेन रोजां लायली पळयात सो पळोवं शकता तुमी आनी पावस बी चालू आसा तो पळयात पावसाक आपयला मरे तुवें पावस आनी जगलेणी चालू आसा पळयात सो बरें दिसता तें पूण हे पळयात भायर पावस चालू जालो पळयात एकदम कडक असो आनी जगलेणी चालू आसा सो अचानक असो पावस स्टार्ट जालो आवाज येता आसतलो तुमकां भयंकर पावस चालू आसा भायर आनी हांगसर रोजां लायली बरी दिसता पळयात सो पळयात पावसाकूय आतांच येवंक जाय आसलो काय पळयात सो चला कंप्लीट करून घेवया म्हटल्यार तोरण जे आसा न्हय ते कंप्लीट करून घेवया तर हांगसर न्हय 2 तोरणां तर करपाचो प्लॅनिंग हो चालूच आसलो एक तर कंप्लीट जाल्लें सेकेंड करप चालू आसलें आनी त्याच बरोबर आनीकूय अशी रोजां आसली सो आमी तिगांय बसलेली हांव आई नयू आतां म्हटलें ह्या रोजांचें कितें करतली सो थोडीशी रांगोळी यूज करया आनी एक म्हटलें हार करून घेवया टायम न्हय 5 जाली आसा आनी त्याच बरोबर आतां लक्ष्मी पुजन करतली म्हणटा तशी आई बीन सो हांगसर जशी रांगोळी येता तशी हांव रांगोळी घालपाची ट्राय करता मार्कींग करपाक हांगसर पेन्सील घेतलेली आसा एक्चुअली म्हाका चॉक जाय आसलो बट चॉक ना सद्या पॉसिबल सो ताका लागून आसा चॉक आसा सो आसा खंय चॉक आसा सो चॉकान मार्कींग घातलें आनी तेच्या मागीर रांगोळी घातलें सो चला जशी येता तशी ट्राय करता तर सगळ्यान पयलीं न्हय अशे तरेन मार्कींग करून घेतली चॉकान म्हणटात तशी सिंपल अशी डिझायन काडलेली हांवें आनी त्याच बरोबर मागीर घालपाक सुद्दां स्टार्ट केली सो एक्चुअली न्हय म्हाका ऑलरेडी खबर आसलें की हांव हांगसर येवन रांगोळी हे घालतलेंच म्हणून बट हांवें न्हय ते हे घेवन वचोकूच ना म्हटल्यार बॉटल्स बरे बरे कलर बी आसले म्हाजे कडेन घरा कडेन ते न्हय हांव घेवन वचोकूच ना डायरेक्ट असो हे केलो की चल रांगोळी घालताच म्हणून आतां फायनली एक्चुअली प्लॅनिंग तर आसलोच न्हय म्हाजो की घालतलें म्हणून सो जशें आसा तशें म्हटलें घालया आनी थोडेशें हांगसर न्हय हांवें रोजाचे पाकळे सुद्दां यूज केले आनी तितलें कितें हांव परफेक्ट अशें ना बट जाता तशी हांवें रांगोळी घातली आनी त्याच बरोबर जितले कलर आसले तितले यूज केले कारण जर हांवें हांगसून कलर घेवन गेल्ले न्हय जाल्यार बरें आसलें बट हांवें व्हरोंक ना विसरलें हांव आनी अशे तरेन हांगसर रांगोळी घालप चालू आसली सायड बाय सायड म्हाका नयू सुद्दां हेल्प करताले सो बरे तरेन अशी रांगोळी घातली फुडें तुमकां कळटलीच कंप्लीट जाल्या उपरांत सो गायज हांगसर न्हय रांगोळी बीन घालून जाली आमची आनी त्याच बरोबर आतां म्हणटा तशें लक्ष्मी पुजन करतलो सगळ्याचो भाव करतलो सो प्रॉपर म्हणटा तशी रांगोळी जी आसा न्हय ती मागीर दाखयता तुमकां आनी हांगसर म्युजीक चालू आसा सो म्हाका कॉपीरायट येतलो ओके तर चला आतां पुजा स्टार्ट जातली सो ती पळोवन घेया तुमी 2000 years later.
सो गायज पूजा बीन जाल्ली आनी हांगसर म्हाजी घेवप चालू असली च्या. सो हांगसर भरपूर अशे स्वीट्स हाडून दिल्ले आईन, म्हटल्यार तिच्या कामां वचून नाय तिका दिवाळीचे अशे स्वीट्स दिल्ले आनी संजयाच्या भावाक सुद्दां अशे तरेन स्वीट्स दिल्ले. सो आईन सगळे स्वीट्स जे आसा ते म्हाज्या फुड्यान हाडून दवरलेले, जे कितें जाय नाय ते तूं बिंदासपणे खा म्हणून. सो अशे तरेन स्वीट्स खावप चालू असलें हांगसर. तर गायज हांगसर न्हय लक्ष्मी पूजन बीन जाल्लें आसा. सो पांयां बीन पडोन जालें आणि त्याच बरोबर आता बसला. सो वदळ तुमकां सांगलेलें पळय स्टार्टिंगूच, एक्चुली काय कन्फर्म ना रावतले की वयतले ते. सो म्हटलें सगळीं म्हणपाक लागली राव राव, आणि त्याच बरोबर बरो काळोख बी जाला. सो म्हटलें रावया, फाल्यां सकाळीं वयतले. पळोवया कशें कितें फुडलो प्लॅनिंग. सो आयज तर वचोंक ना, हांगसरूच आसा अजुनूय. आनी टायम सांगपाक गेल्यार 8 जावन गेल्ली आसा. सो बऱ्या तरेन पुजा बीन जाली आणि मागीर हांव ड्रेसअप बीन चेंज करतलें. सो ड्रेसअप बीन घेवन एक्चुली कांय येवंक नासलें हांव. पळोवया आतां कशें कितें. ड्रेसअपाचो कांय प्रॉब्लम ना. सो पळोवया कशें कितें तें. तर बसलां हांव आतां सद्या. सो म्हटलें तुमकां अपडेट दिवया की सद्या अजूनय हांगसरूच आसा म्हणून. तर अशे तरेन आसा. तर फुडलो अपडेट मागीर तुमकां दिता. ओके. हे पळयात लक्ष्मी पूजन जाल्लें आसा. अशा तरेन म्हणटा तशी पळोवंक शकता. हे पळयात आनी ही पळयात रांगोळी, सिंपल अशी रांगोळी घातलेली आणि अशा तरेन हे पळयात. तर गायज सद्या मी बसल्या, आता जेवतली म्हणटा तशी. जेवण बीन ड्रेसअप हांव चेंज करतलें. सो टायम व्हडलोसो जावंक ना, 9 जाल्ली आसा. बट बेगिना जेवतली कारण आई उपास सोडोवपाक जाय, तेका लागून. म्हटल्यार आईचो उपास आसा सद्या. सो हो पळयात बसलां हांगसर. सो ह्या व्हिडिओन मे बी म्हाका कॉपीरायट येवं शकता. आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करता. आणि पॉसिबल जाता तितलें शूट केलें. मदीं मदीं बिजी उरलें कारण तुमकां खबरूच आसा आतां सगळीं जाणां एकी कडेन गेलीं काय मागीर खंय ना खंय गजालीन बीन बिजी उरताच नाही आमी. आनी खूब दिसांनी येयला, सो सगळ्या वांगडा टायम स्पेंड करूंक जाय. आनी तेच बरोबर भायर आतां इतलो पावस पडटा हांगा, गडगड बी चालू आसलो, जगल्याणी बी चालू आसली, म्हटल्यार पावस चालू आसा भायर. तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. फाल्यांचे पळोवया फाल्यां कशें केन्ना वयता ते. मागीर नेक्स्ट व्हिडिओ पॉसिबल जाल्यार व्हिडिओ केलो जाल्यार कळटलें तुमकां, नाल्यार डायरेक्ट घरा वचून मेळटलें. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणटा देव बरें करूं. आनी हांगसर आमी आतां जेवपाक बसता. सो चलत बाय बाय, गुड नाईट. गुड नाईट, टेक केअर. सो चला बाय.